लोलये शेळी गावात मयुरेशाच्या घरा लागीं माजराचो फाटोफाट करताना एका बिबट्याचो तोल गेलो आनी बिबटो सरळ खोल बांयत पडलो। बुधवारा सकाळी 7 वरांचे सुमाराक बांयतल्यान आवाज थळाव्यांक आयकपाक आयिल्ल्यान ही घडणूक उजवाडाक आयली। ही म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत काणकोण रान खात्याचे आरएफओ अनंत वेळीप आनी ताचो पंगड रोखडेच थळार पावले। बिबटो बांयतल्यान भायर काडपा खातीर पिंजऱ्याच्या आदारान आनी गरजेच्या सामुग्रीच्या आदारान सोडोवणेचें काम सुरू केलें। 1 वर यत्न करून रान खात्याक बिबट्याक कसलीच दुखापत जावंक दिनासतना सुरक्षीतपणान भायर काडलो। ते उपरांत ताका परतून ताच्या सैमीक रावपाच्या सुवातेर सोडपाची प्रक्रिया सुरू जाली। रान खात्यान बेगीन आनी कुशळटायेन बिबट्याची सोडवणूक केल्ल्या वावराक लागून गांवच्या लोकांनी तांची तोखणाय केल्या। आज सकाळी आमकां 7 सुमार एक रेस्क्यू कॉल इन्फॉर्मेशन आयलें की शेळी लोलये हांगासर मयुरेश अय्या हांच्या घरा फाटल्यान बांयक बिबटो वाघ पडलो आसा। सो इमिडिएटली आमी आमची रेस्क्यू टीम घेवन काणकोणची सायटीर पावले आनी बायन जो बिबटो वाघ जो पडलेलो ताका आमी सक्सेसफुली रेस्क्यू केल्लो। कितें माजरा धरपाक गेल्लो असो कितें अंदाज आसा? हय, दिसतालें म्हाका तो माजरा धरपाक गेल्लो सकाळी घरा कडेन आनी माजरा घेवन वतना तो बायन पडलो आनी बायन उरलो तो बायन थोडी डीप आसली ताका लागून ताका वयर येवपा जावना। रेस्क्यू करपाक चड प्रॉब्लेम जालो तुमकां? रेस्क्यू करपाक चड प्रॉब्लेम जावना कित्याक तो बायन नासलो म्हणटकीर आमी ताका ट्रॅप घालून इजी रेस्क्यू केलो। माजरा मारले तेणी? माजर मेले आनी बायक आशिल्लें माजर। जेंडर मेल फिमेल कितें? ती फिमेल आसा आनी मॅच्युअर्ड आहा। मॅच्युअर्ड? हय। आतां तुमी कितें करतले हांगच्यान प्रोसेस कितें? आतां फुडें आमी तिका वेटनरी ऑफिसराक दाखयतले, मेडिकल चॅकअप करतले आनी आमचे DCF आनी हायर ऑफिसरा इंस्ट्रक्शना प्रमाणे फुडली कारवाई करतले। म्हणजे अजून काय ठरलं ना तो खंय व्हरपाचो कितें? ना, आमचे साहेब आमकां सांगतले की फुडें खंय। पूण चडशे तुमी खंय सोडटा तांकां मागीर? नॅचरल हॅबिटेट म्हणजे बोंडला बीन त्या सायडीक काणकोणाकच? फॉरेस्ट एरिया नॅचरल हॅबिटेट। आनी कंप्लेनी आहा खंयच्यान बिबटे आता कशें कितें ट्रॅप लाया बी म्हणून? सद्या तरी ट्रॅप लाय म्हणून खंय कंप्लेन येवना, पूण बिबट्याचो ह्या सायडीक वावर आसा। साहेब तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव अनंत वेळीप आनी हांव रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर काणकोण। तुमचे बरोबर आनी कोण कोण ऑफिसरांनी काम केलें? आमचे बरोबर आमची काणकोणची कंप्लीट रेस्क्यू टीम आसा। आमची हे रान फॉरेस्टर सत्यवान आसा, तशेंच रान फॉरेस्टर विजय शिरोडकर, गार्ड आसा, ह्या राउंडाचे गार्ड आसा, तशेंच आमचे रेस्क्यूअर हरीश, साहिल आनी बाकीचे आमचे सगळे स्टाफ। ह्या बिबट्याक काडपाक पुराय टायम कितलो लागलो? पुराय टायम आमकां जवळ जवळ हांगाच्यान थंय वचून आनी काडीसर 1 वरा भितर आमी काडलो। म्हणजे पयले फावट बेगोबेग ऑपरेशन जाला? हय, बेगोबेन जाला आनी सक्सेसफूल जाला। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत।